म्हापशा सब रजिस्ट्रारातले 3 सेल डीड चोरले, पोलिसांचो अनवळख्या आड FIR. 3 सप्टेंबर आदी चोरी, सेल डीड. मे ते जून 2024 मधली तपास सुरू. कॉलेराचे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण कमी, मात अजून सावड म्हणटा दोतोर बेतोडकार. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा नितळसाणीक आनीक स्टाफ नेमला, कुडबंद आनी टॉयलेटी. कॉलेरा प्रकरणा उपरांत विना वापर दवरिल्ल्या बोटींक 5,000 वेली फायन, लाखांचेर. पर्यावरण मंत्री आले सिकेराची शिटकावणी. कॉलेरान सोपिल्ल्या नुस्तेमारी कामगारांच्या मरणाक आदली नुस्तेमारी संचालक जबाबदार म्हणटा रापणकाराचो एकवट. शमिलाचेर ॲक्शनीची मागणी. आरजीचो मुखेली मनोज परबाक अटक करपाच्या केशीत PSI विवेक हळर्णकार वांगडी पुलिसांची हायकोर्टात माफी. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश मोडून रातया अटक. ₹80 लाखांची अफरातफर केली म्हूण स्मार्ट सिटीचो आदलो MD स्वयंदित्ता पाल चौधरी आड ACBत FIR. अधिकाराचो गैरवापर करून सरकाराक तोपी. पेडण्यात दर्यादेग वाठारांतली 120 कमर्शियल आस्थापना बंद करपाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ऑर. चेअरमॅन म्हणटा ल्हान गाडयांक कन्सेंट टू ऑपरेटाची सक्ती ना. कामधेनू रस्त्यार दिसल्यार स्किमीचो लाव बंद, मालक ब्लॅकलिस्ट. गांवठी गायी फाटल्यान शेतकारांक दिसाक ₹80 चडांत चड. 5 गांवठी गायी स्कीम चालीक. कामुर्ले मुळावे शाळेत 4थेच्या विद्यार्थ्यांक मारबडय केल्ले केशीत अटक केल्ल्या टिचरींक जामीन. 3 अटींचेर चिल्ड्रन कोर्टात जामीन चौकशी चल्ल्या. IAS ऑफिसर संजीत रॉड्रिक्साची लडाखात ट्रान्सफर. प्रसाद लोलयेकराची अंदमान बदली. प्रसन्न आचार्य परत गोंयांत. म्हणस्तरी बायक आडायली म्हूण ट्रॅफिक ASIच्या आंगार गेल्लो कॉन्स्टेबल रजत अडपयकार सस्पेंड. गुन्यांव दाखल. कॉन्स्टेबलाची क्रॉस कंप्लेन. दोतोरांच्या सेगीत संपाक लागून अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री म्हणटा न्याया खातीर राजीनामो दिवंक तयार. दोतोर विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या बलात्कार खुना उपरांत आंदोलन उग्र. CPMचो फुडारी सीताराम येचुरी संवसाराक अंतरलो. 72 वर्साच्या पिरायेचेर सोंपलो. बरोच तेंप आशिल्लो दुयेंत. गाझा पट्टीत इस्रायलाच्या हवाई हल्ल्यात 34 जणांक मरण. एकवटीत राष्ट्रसंघाचे सहअधिकारी सोपिल्ल्याचो दुबाव. पालकांनी घरातल्यानूच भुरग्यांक शिक्षणाविशीं एकाग्रता शिस्त लावची म्हूण वक्तव्याचेर इन्फोसिसाचो संस्थापक नारायण मूर्तीचेर ट्रोलिंग. पिकनिकेक गेल्ले कडेन 2 आर्मी अधिकाऱ्यांचेर अनवळखी मनशांचो हल्लो. बरोबर आशिल्ले एके चलयेचेर सामुहीक बलात्कार. मध्य प्रदेशाच्या इंदोरात घडणूक. बांगलादेशातल्या अंतरीम सरकाराचो नवो फतवो. थंयच्या हिंदूंक अजान आनी नमाज सुरू आसतना दुर्गा पुजेविशीं कार्यावळी बंद दवरूंक आदेश. केंद्राची आयुष्मान भारत स्कीम 70 वर्सां वेल्या जाणट्यांकूय लागू. देशभरात आनीक 38,000 EV बसी. 88,000 चार्जिंग स्टेशनां. मोदी मंत्रिमंडळाचो बावटो. लिकर स्कॅम केशीत अरविंद केजरीवालाक जामीन मंजूर. सुप्रीम कोर्टान दिलो निकाल. शेअर मार्केट रेडात उक्तें. निफ्टी 25,338, सेन्सेक्स 82,799.